अनमोड घाटमार्गाल्यान बेळगावाक वचपी आणि बेळगावसून गोव्याक वचपी जे प्रवासी आसात ते मोठ्या प्रमाणात अनमोड हेंबडगा कानापूर या शॉर्टकट रस्त्याचो वापर करतात। मात्र या रस्त्याचेर जी अनमोडपासून सुमारे एक 7-8 किलोमीटर दूर मेढा नदीचेर जो रस्त्याचेर संरक्षण भिंत बांधिल्ली ती संरक्षण भिंत आसा ती पावसाक लागून कोसळलेली आसा। तेका लागून या रस्त्याली वाहतूक आसा ती धोकादायक बनलेली आसात। सार्वजनिक बांधकाम खात्यान बांधिल्ल्या ही भिंत फक्त 10-15 दिसात ती कोसळलेली आसात। व्हडले वारे आयले आणि आमच्या शेजाराचो आंबो तो कोलॅप्स जाला आमच्या घराचेर। कॉर्नर गेला स्लॅबाचो आरसीसी ते डॅमेज जाला स्ट्रक्चरल कितें आहा तें खबर ना तो पळोवंक जाय डॅमेज जाल्या। कार आसली भावाची ती टोटली डॅमेज जाल्या आनी स्कुटर आसली हांगा तरी जिवीत हानी जावंक ना ते देवाचें उपकार म्हणपाचें पण मोठ्या प्रमाणात प्रॉपर्टी डॅमेज जाल्ल्या गॅरेज पूर्णपणे कोलॅप्स जाल्या। तुमकां दिसता शिवोले वशालान नियर आमचे एक्स MLA सर दयानंद मांद्रेकर सरांच्या घरा कडेन एक व्हडले चाफाचे झाड पडलेले आसा आनी वायरी बी तुटल्या सो ट्रॅफिक ब्लॉक जाले। सो आमी हांगा ताबडतोब हांगा आयले जाल्यार पळयलें जाल्यार सेम तशेंच जशें आमकां इन्फॉर्मेशन आयल्या तशेंच आमकां हांगासर आमी नोटीस केल्या। ऑन द स्पॉट आमी येवन हांगा आमी कटिंगाचें ऑपरेशन स्टार्ट केलें जाल्यार विशीं आमी सादारण पावण वरांनी आमी ते क्लियर केलेले आहा। बरो व्हडलो वारो येयलो हांगासर। वारो येयला फुडें हांगासर आमचे फाटल्यान ते घुमटीचे हे झाड आसले पळय हे हांगासर तेचेर पडले आनी आमचे बरो लॉट ऑफ डॅमेज जाल्ले हांगासर आनी आमी इमिडिएटली ती फायर ब्रिगेड ताका आपयलें आमी आनी सगळें आमी कटींग बिटींग आनी गांवचे लोक हांगासर येवन सगळीं झाडां बिडां आमचे सगळ्यांनी हेल्प केलो आमकां आनी बरें भशेन क्लियर तरी आसतना आमी आजुनूय क्लियर करता कळ्ळें न्हू। आनी आमकां ते कितें आसा तें डॅमेज जाल्लें आहा आमचे गोवोरमेंटासून कितें मेळटा जाल्यार आमकां बरें पडटलें आमचो हेल्प जातलो। रुमड पाळी म्हणटा ते पयर पडलेले ते थंयच्यान एक गाडयेर पडले आनी 2-3 घरांक तेणें एंगेज केले सो ते इमिडिएट आमी दिवन थंय रिलीफ चालू आसा। मॅक्झिमम 75% to 80% आमी ते झाड क्लियर केले आसा पण मेन जो स्टर्न आसा तो काडप चालू आसा म्हणजे कितें हेवी मशिनरी जाय तेका ते पोकलीन अरेंज केल्लेले आसा आनी आमचो स्टाफ प्लस आमचो पोंडा फायर स्टेशनाचो स्टाफ थंयसर 3 दीस जाले काम चालू आयज 3rd डे सो काडप चालू आसा।